मोगाळ भाव भयणीनो, सुमया सांगाता थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आसा. हे घडीभर आमची मोत, आमचें काळीज आमी शांत करुया. दोळे आमचे हे घडीभर आमी धांकया. युक्रिस्तांतल्या जेजू सांगाता वेळ करसूंच्याक आमकां आमी तयार करुया. ह्या वेळार तुमच्या मोतींत आसची, तुमच्या काळजांत आसची सर्व विनवण्यो ह्या आल्तारी मुखार समर्पून दियात. सगळ्यांक आमचे मदें ह्या वेळार स्वागत करुया. दिमी घालया आनी गावया गीत आराधने 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 ರಕ್ಷೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನಾತ್ಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾವನಾತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವರದಾತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 वो भोई सक्रमेंतांते उन्या रूपा काल करो सजराच्या मंगळा जिसू तुझे मुखार दिंबियार सरपडवनू तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही अर्गा आणि होगळा फुपाटयता जेजू आमच्या मोगळा सुमिया आम्ही तुका हरसिता आम्ही तुका अर्गा दिता आम्ही तुझो मोग नियाळता तू मनशाच्या मोगान इतलोय बरलोय की तांच्या संगता तू रावलोय तांची दुकां तुवें पुसली आनी तांची पिडा चिडा तुवें वावयली आजून तूं तुजी गुण करची सकच हर एक पिडेस कुडीक लाभयताय मतीचे आनी कुडीचे विविध पिडेंक लागून कश्टतल्या सर्व भावा भयणीक हांगासर आसच्या तशेंच आमचे समोर नाचल्या सर्व भावा भयणींक तुझे समकर आम्ही हाडटा तांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल ह्या आराधना मारिफात तांकां आनी आमकां संपूर्ण सुटका फावो जावं दी अशें विविध रितीच्या पिडेन कश्ट जाल्यांक पुर्ती भलायकी तूं फावो कर तुजी येताय आनी रासवर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन दयकर नेगडी बर बसात सुया तुवें हांगास आसचें कितलें बरें ताबर पर्वतार रुपांतर जाल्ल्या वेळार शिसांनी उसारलेलीं उतरां जावन आसात माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 17 वाक्य 4 आज ह्यास उबार दोंगरार सांजुजे वासाक समर्पण दिल्या पुण्य शेताच्या तळार आमी हर एकले आसावं आनी आमची हर एकल्यांची काळजाची बोगनां थंयच जावन आसात सोमिया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें वय मोगाळ भावा भयणीनो जेजू आमच्या सोमिया समोर आमी रावचें निजायकी वर्तें दादोसकायेचें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमचो स्वामी आमचो धनी आमचे मोदे गात आसा आमचो खरो वैज आमचे संगात आसा देखून माथेवाच्या वांजेलांत तांणी उसारलेली उतरां जावन आसात कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितां थोडो विशय सोदूंक थोडें समाधान जोडूंक आज ह्या पूर्ण थळार जेजू सांगात आमी आसावू आनी जेजून दिवचें समाधान जेजून दिवची सवकसाय जेजून दिवचो विशय आज आमी घेवन पाटी वेत आसतना संतोशान वचोंक आमी हांगासर आसाव हो वेळ आमकां हर एकल्यांक फायद्याचो जावंक जाय आमकां हर एकल्यांक मोगाचो जावंक जाय आमकां हर एकल्यांक सुडका बांदपासांतले सुडका दिवचे तसलो जावंक जाय आनी हो वेळ संतोश समाधान सुडका दिवचे तसलो जाय तर आमी हर एकल्याने पातयेन भावार्थान जेजू लागीं मागोवंक जाय आनी जेजू सांगाता वेळ करसूंक जाय गेसेमानी मळ्यांत जेजू मागणे करूंक गेल्ल्या वेळार शीस न्हिदोन पडुल्ले पाटी येवन शिसांक जेजू म्हणटा आनीकी तुमी न्हिदोन पडल्यात गी वय मगाळ भावा भयणीनो आज आमी आमकां जेजून ही उतरां सांगची नाकात भगार जेजू आमचे संगता आसा म्हणले पातयेनी आमी घट करूंक जाय ताका ह्या वेळार आमी आराधन करता आसतना आमची जबाब जावन दी आमी तुका आराधन करता सोमयान जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू आमी तुका आराधन करता सोमयान जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सोमया आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हज्या सोडवंदारा आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हज्या बाचावे आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हज्या थारोका आमी तुका आराधन करता सोमया म्हज्या जेजू बऱ्या गवळ्या आमी तुका आराधन करता सोमया म्हज्या जेजू मोगाळ इश्टा आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हाका जिवीत दिवच्या जिव्या उंड्या आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हजे मागणे आयकतल्या सोमया आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हजी पातकां बक्षितल्या देवा आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हज्या दयाळ मनसुबदारा आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू म्हजे लागीं तुजे दैवीक उतार उलयतल्या देवा आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर मान फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर वगळा फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर पवित्रपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर गौरव फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर महिमेन भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू सर्व दैविकपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोमया जेजू आराधनानी आमच्या हात मुक्ते दवरया वंदन करू जीवाले आमचे जे जीवन ताका समर्पण दिवया समर्पित वरच्या आशा आत्रे घेवन हांगासर आमी आसा सोमयान दिवची सवकसाय ताणे दिवची भलायकी ताणे दिवची सुटका ताणे दिवचे समाधान ताणे दिवचो आधार सोदून आमी हांगासर आसा समर्पित जेजू संगता रावून कसो मोगन करूंक ताचे संगात कोण बगूंक बऱ्या भलायकेंत समकोंक जेजून दिवची ही सुटका ही सोडवून घेवंक आमी हांगासर आसा ताकाच ताच्या पांय तळ आमकां आमी समर्पण दिवया आमचे हात आमी ह्या वेळार उबारुया सोमयाक लोमारी हालेलुया म्हणया आनी गावया कित्याक सोमया विने आमचे रितेजीने सोमी आमचे संगात आसा तर आमी संतोष भरीत आमकां शांती समाधान जाता
हालेलुया 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 मुघल भाव बहिणो सान पावलो एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 3 म्हणटा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादान भरल्यांत देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर जायतें बरेंपण केलां ताणें आमच्या जिवितांत आकांत अणवार पिडा शिडा आयल्या वेळार त्या पिडे शिडेन तावन आमकां गूण केला मात्र न्ही ती पिडा शिडा सोसून वरच्याक आमकां धैर्य आनी बळ दिलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून हरसिल्लो जावं देव वय मोगाळ भावा भयणीनो आनी देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आनी जेजून आमचो हर एकल्याचो मोग केलो की आपणाकच खुर्सार बलिदान जावन भेटोवन दिलें आनी तोच मोग आमी हर एकल्यान अनुभव करच्याक येवकारिस्तांत आमचे संगतांत आसा एक भर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया ह्या सोम्याचेर दिश्ट आमी कसयत आसतना जेजू आमच्या दोळ्यांचेर ताची दिश्ट कसयता आनी आमचे दोळे पळोवन जेजू आमकां हर एकल्याक पारखिता जेजूची दिश्ट आमच्या दोळ्यांचेर पडटा आसतना जेजू आमकां हर एकल्याक विचारता बाबा भयणी कित्याक दिश्ट आसाय कित्या बेजारायेंत आसाय कित्या दुखेस्त आसाय सोम्या लागीं आमी सांगया आमकां कितें जाय ह्या वेळार आमी हांगासर ते जेजू सांगत आसा वाचता आमी कितें मागोवंक आयल्या कितें घेवंक आयल्या आनी कितें व्हरून वचोंक आयल्या तें ताचे लागीं आमी सांगया आमची दुखां तो संतोशान बदलतलो आमचे कश्ट आनी समस्ये तो परिहार करतलो जें कितें आमी मागता तें आमकां फावो करतलो देखून एक घडी भर त्या सोम्याचेर आमी ह्या वेळार दिश्ट कसोवया सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण उगडासा काडया आमकां ताणें राखलां आमकां ताणें सांबाळलां आनी ह्या वेळार ताणें केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडुया ताका आमी अर्गां दिवया आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगळाप तुका सोम्या जेजू जिविताचो उंडो जावन तूं सर्गीत जावन देवलेल्या खातीर अर्गाने ओगळाप तुका सोम्या जेजू तुवें तुजें देवपण आनी मनशापण लिपोवन ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत रावुरल्या खातीर अर्गाने ओगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां किरकोळ साकरांक तुज्या दुनियाच्या मेजासरशी येवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगळाप तुका सोम्या जेजू
तुझे पहिले वर्ते देणे जावन बापाच्या बसावण्याक म्हणजे पवित्र आत्म्याक आमकां हर एकल्यांक पाठयल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू कश्टा बेजाऱ्या वेळार आमच्या संगाता तूं रावल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू पिडे शिडेंतलें तुवें आमकां निवारल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू तुज्या बळादी कृपेन तुवें आमच्या आत्म्याच्या वैरींचेर आमकां जैत व्हरूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू आमच्या आत्म्याची जतन घेवंक तुज्या जानव्यान तुवें एक कातोलीक पवित्र सभेक आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू खुर्सार मरण आमचो मोग तुवें केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू आमकां हर एकल्यांक पयना वेळार तुवें राखल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू मतीक समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमियान जेजू होय मोगाळ भाव भयणो गीत गावन स्तुती करया तसोमी आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें बरें पळोवन ह्या वेळार आमी उडासा करता आसतना सो सुमयाक गिता मारिफात ह्या वेळार आमी ताका अर्गां दिवया उबी रावून हें गीत आमी गायन करता आसतना आमचें सर्वस्व ताका समर्पण दिवया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हल्लेलुया गावून अर्सिया करून ताची स्तुती ताळयो पेटया आनी गीत गायन करुया गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हल्लेलुया गावून हसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हसिया गावून ताची स्तुती वाक्यान सदाने मोग केलो आमचे खातीर सर्थ मेलो वाटकन जावन आमकां मुक्त ताणें केलो स्तुती गावच्याक ताणें तयार केलो दिस चिंतना बघून आमची जावं दी आमचो मोग केल्लो जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसता त्याच सोब्याक आमी उलो मारया आनी गावया पात्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पात्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो म्हाका गावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो म्हाका गावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हसिया गावून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावून हसिया करून ताची स्तुती पात्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पात्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले वागी सदांचो आसा आमचे मुखामुखी
स्तुती ताची गावंका मी गीतले मागी सदांच तो असा आमची मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 Semian Yesus, Aglab tuka semian Yesus, Aradan tuka semian Yesus, Sudi tuka semian Yesus, Vandan tuka semian Yesus, Namaskar tuka semian Yesus, Mahima tuka semian Yesus, Varsitam tuka semian Yesus, Varnitam tuka semian Yesus, Dinvastam tuka semian Yesus, Mahima tuka semian Yesus, Sudi tuka semian Yesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನಮನ. Praise the Lord. 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 देखन बसात मुघल भाव बहिणो, सुवार्थेंत आम्ही पळयल्या तर पवित्र पुस्तकांत एक कुरडो मार्गादेगेन बसून आसलो आणि जेजू तेनेच्यान पाशार जाता म्हणून कळीत जाल्लेंच ताणें बोब मारूंक सुरू केली आणि ती बोब जावन आसा दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर. वडा थाळ्यान बोब मारता आसतना भोंवतणी आसले लोकांनी तोंड दांप म्हूण ताका बेश्टायलें, तरी तो परत वडा ताळ्यान दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू ताचे सरशी आयलो आनी हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण तुजी आशा, तुका हांवें कितें करी जाय म्हूण तुजी आशा. आनी ह्या वेळार ताणें म्हळें उतरां जावन आसात, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुगाळ भाव भयणो, आज जेजू तुमकां हर एकल्यांक विसरता, हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची आशा. कसली आशा तुमी घेवन आयल्यात, कसले इरादे तुमी घेवन आयल्यात, ती जेजूक सांगा. जर जेजू सरशी येवची आशा आमकां आसा तर कसली अडकळ्यो आमच्या जिवितांत आयल्यो तरी जेजू सरशी वचोंक साध्य आसा. तो कुरडो ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलें तरी जेजूक भेटची आशा ताका आसली, जेजूक मेळची आशा ताका आसली आनी जेजूक भोगची आशा ताका आसली. देखून ताका कितल्या जाणांनी तोंड दांक म्हळ्यार वडा ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. कसले अडकळी ताका आयल्यो जाल्यार त्या अडकळींचेर जैत व्हरता तो आनी दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हळ्यार उतरां मारिफात जेजूक तो उलो मारता आनी जेजू ताचें मागणें आयकता आनी ताका दिश्ट दिता. वडा ताळ्यान तो बोब मारून धांवता.
हे कोणाक सांगा नाका म्हूण जेजून ताका सांगलें तरी तो धांवलो. आपल्या आवय बापूयक ताणें पळोवंक नातलें, पयले फावटी पळोवची आशा, भावा भयणी पळोवंक नातलें जावंक पुरो, शेजाऱ्यांक पळोवंक नातलें जावंक पुरो, सैऱ्या दैऱ्यांक पळोवंक नातलें जावंक पुरो, धांवलो, भो मारून धांवलो. आपणाक दिश्ट दिल्ल्या देवाक ताणें वगळी घुसर, देवाक ताणें हरसून तो धांवलो. तें जावन आसा वटपोवन जेजून आमकां हर एकल्यांक दिवचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून केल्लें बरें पळोवन खंडीत जावन आमी सांगनासतना रावोंक आमच्यान साथ दिना. देखून जेजून जुवांच्या वांजेलांत सांगली उतरां जावन आसात. म्हजे सांगाता एक वटन रावा. जुवांचो वांजेला अध्याय 15 दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे म्हणल्या त्या ओपारीन जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगाता एक जावन रावात, एक वटन रावात. तुमी म्हजे सांगाता एक वटन रावशात जाल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. जर आमी फळ जोडूंक सकूंक जाय तर जेजू सांगाता एक जावन रावंक जाय. परत जेजून जुवांच्या वांजेलान सांगली जावन आसात तुमी कळवळचें सोडून सोडी जाय, कळवळचें सोडून सोडी जाय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. कित्याक बाप आनी हांव एकच. कोणें बापाक पळयला ताणें म्हाका पळयला, कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. म्हणल्यार उतरां मारिफात आमकां बाप दाखय म्हणून सांगल्या वेळार शिसांनी इतलो काळ तुमी म्हजे सांगात आसोन बाप कोण म्हूण तुमकां कळूंक ना गे म्हणजे जेजून सांगली उतरां जावन आसात. हांव जिविताचो उंडो. ह्या उतार म्हणल्या वेळार ताचे शीस साबार लोक ताका सोडून पळोवन धांवंक सुरू जाले. आनी ह्या वेळार जेजू शिसांच्या कुशीन घुंवता आनी शिसां लागीं विचारता तुमी वचोंक सोदतात, तुमी वचोंक सोदतात. आनी पेद्रू तांच्या सगळ्यांच्या नांवान म्हणटा सोमिया आमी कोणा लागीं वचूं, सोमिया आमी कोणा लागीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमिया कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. वय मोगाळ भावा भयणीनो, सोमिया लागीं आसात उतरां ती सासणीक जिविताची. आनी ती उतरां आमकां हर एकल्याक तो दिता. आनी ती उतरां घेवंक आनी ताच्या वाटेन समकूंक आज आमी हांगासर प्रत्येक रितीन आसा. देवाच्या एकाच उतरान सगळो संवसार रचीत जालो. जेजूच्या एका उतरान दर्यो शांत जालो, देंवसार पडलो, पिडेस्त बरें जालें, मेल्ले जिवंत उठले. जेजूचें नांव काडल्यार सैतान सयत पळोवन धांवतात. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जाता. जेजूच्या नांवान रावच्या वक्ता सांगून आमकां आडावंक शकता. आमी जमयाक उलो मारया. आमची जबाब जावन दी जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू आमी तुका उलो मारता. व्हडा ताळ्यान त्या समयाक आमी उलो मारया. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता आमच्या सोडवून धरा. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेसांच्या वयस जा आमच्या भलायके. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुजवून धरा आमकां धैर्य दितल्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या आमच्या जिवा. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकाशें केल्ल्या आमच्या बाचावे. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू देंवसाराक धांवडायिल्ल्या आमकां राखून व्हरच्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यां सांगात दिल्ल्या आमच्या सांगातपणा. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेसांक गूण केल्ल्या आमकां सवकसाय दिवच्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू आमच्या कश्टांनी आदार दिवच्या आमच्या बुजवून धरा. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू आमकां हर एकल्यांक राखून व्हरतल्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू आमची पिडा गूण करतल्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू कश्टांत उलो मारूंक आमकां शिकयतल्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू हांवें मागल्लें दितल्या. जेजू आमी तुका उलो मारता. जेजू म्हजी पातकां
पुसते मुझी दुकां पुसतेल्या जेजू आम्ही तुका उलो मारता जेजू मुझी दुकां पुसतेल्या जेजू आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या कामांनी म्हाका जैत दितल्या जेजू आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या बेजाऱ्यान म्हाका सांगात दितल्या जेजू आम्ही तुका उलो मारता जेजूच्या नांवान जैत आमकां ते लाभता जेजूच्या नांवान सैतान सैत पळोवन धांवता जेजूच्या नांवान रावच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा उबी रावया ताळयो पेटया जेजूचें नांव उलो मारया ताच्या रक्तान ताच्या मोगान ताच्या उतरान ताणें जैत आमकां जोडून दिला तेंच जैत आमचे कर्ण आमी घेवया ताळयो पेटया आनी व्हडा संतोशान सोम्याक उलो मान गावया जेजूच्या नांवान जैतांका ते लाभता हालेलुया जेजूच्या नांवान जैतान फोड धांवता जेजूच्या नांवान आमच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जैत आमचें तें मेळटा हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान सैफोड धांवता जेजूच्या रक्तान रामच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या रक्तान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या कुर्सान जैत आमकां ते लाभता हालेलुया जेजूच्या कुर्सान सैतान सैफोड धांवता जेजूच्या कुर्सान रामच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या कुर्सान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान जैत आमकां ते लाभता हालेलुया जेजूच्या उतरान सैतान सरकोन धांवता जेजूच्या उतरान रामच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या उतरान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या मोगान जैत आमकां ते लाभता हालेलुया जेजूच्या मोगान सैतान सैफोड धांवता जेजूच्या मोगान रामच्या वखता सांगून आमकां आडावंक शकता जेजूच्या मोगान जैत आमचें जावन आसा जेजूच्या मोगान जैत आमचें जावन आसा हालेलुया जेजू आमकां सगळें समर्पण दिवया आमचे कश्ट बेजाराय दूख पिडा शिडा अनवारा आकांत आमच्या जिवितांत घडची हर एक घडिता आमच्या जिवितांत घडली घडिता जावं सुख जावं संतोष जावं दूख जावं बेजाराय कश्ट आकांत हे सर्व त्याच्या पांया तळा दवरया जेजून केल्लें बरें पळोवन आमी ह्या वेळा वळखून घेवया आमच्या जिवितांत आमच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक तसो आधार सोदया तसो सांगात बगया तुम्ही म्हज्या सांगाता रावा म्हज्या सांगाता रावशात जाल्यार येदेश फळ दिवंक शकतल्यात जेजू सांगाता एक जावन रावच्याक जेजूच्या मोगासून बोग जडच्याक
तस मोग हेरांक दिवच्याक तस जेजू आमकां ह्या वेळार सक्तीन बरोवन दी ताची गुण करची सगत ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिफात आमच्या हर एक किल्यांचेर वाळोवन दी आमच्या कुडींत असले सर्व घाय आमच्या कुडींत असले सर्व घायाची मोडां ती पयस करून दी मोतीची दोकू कुडीची दोकू अतम्याची दोकू हातापाय दोकू गांठी दोकू फेंकाट दोकू कसली सकड कश्ट पिडा आमचे थंय आसा आमच्या कुडीच्या विश्वाचेर त्या सोम्याचे गुण करची सगत वाळोवन दी त्याच्या मलीक रगात आमच्या घरी एकल्याच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी ताची गुण करची सगत आमचे थंय ह्या वेळार वस्ती करून दी आणि आमकां हर एकल्यांक सवकसाय समाधान शांती कृपा हे सर्व येवकारिस्त जेजू ह्या वेळार फावो करून दी तसो येवकारिस्त जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार आपडूं दी आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार आपडूं दी आमच्या काळजाचे गाय आमच्या मोतीचे गाय आमच्या कुडीचे गाय गुण करून दी जेजू जेजू म्हणून उलो मारया जेजू 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 म्हणा परत ओ संगता म्हणया आमी जेजू 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 दया करून बसात पकड भाव बहिणो जेजून सर्गार सोडून वेत आसतना पवित्र आत्म्याक बसयल्लें जावन आसा जुवांच्या वंजलांत अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 पळयलें तर पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो माथेवाच्या वंजलांत अध्याय 20 आनी 8 जेजू सर्गा सोडून वयता आसतना जेजूचे मिस्रांव मुंदारून वरच्याक शिसांक तो आदेश दिता वसा सगळ्या संवसारार म्हजी स्वार्थ प्रगट करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया आनी हांव तुमचे सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून उडास वरा ह्या उतरां मारिफात तांकां हर एकल्यांक सक्तेन भरता पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो म्हळ्यार उतरां मारिफात भिवगरे जावन आसल्या शिसांक धैर्यान तो भरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत जुवांच्या वंजलांत अध्याय 14 वाक्य 16 तो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळें सदां काळ आसतलो परत मुखारून गेल्या जुवांच्या वंजलांत अध्याय 14 वाक्य 17 तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण ताका तुमी वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वय मगाळ भाव भयणो तसो पवित्र आत्मो तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय रावता म्हळ्यार उतरां मारिफात पवित्र आत्मेच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक भरच्याक चवलो दिता तसो पवित्र आत्मो आमचे मदें घात देवच्याक तसो पवित्र आत्मो आमकां सुटका सोडवून दिवच्याक तेच पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या वेळार आमी मागया आमची जबाब जावन दी हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या कश्टा अनवरांत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या बेजारायेंत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमकां धैर्य दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमी ताळणेचेर जैत व्हरूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमचो दिसभर ग्रास जोडून कश्ट मारता आसतना ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या दुबळी कायांत आमकां आदार दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या कुटुंबांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व साद्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या भुरग्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या युवा जनांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या
प्रायवंतांचेर हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये देवाचे उतार वांटून घेवच्या सर्व संध्यांचेर हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये देवाच्या उतराप्रमाणे आमची जिवीत मांडून हाडच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन आमचे थंय आसलो राग मोसोर द्वेष परीकपणाची चिंतना पयस करच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमच्या मोतीक शांती आणि समाधान मेळच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमच्या जिवितांत संतोष समाधान मेळच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये काम नासलेल्यांक एक बरें काम मेळच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये भुरग्यांचे देणे आशेव नासल्या भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये बरी सैरीक मेळच्याक आशेवच्यांनी बरी सैरीक तांकां फावो जावच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये कुटुंबांत असमाधान आसल्यांक समाधान मेळच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमची जिणी बरी करच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमची पिडा शिडा गुण जावच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये आमची जिणी आदर्श करच्याक हे पवित्र आत्मे आमचे देवन ये पवित्र आत्म्याक आमचे मदेगात ह्या वेळार आमी उलो मारता साध्य आसल्यानी दिंबी घालचे हात उक्ते दवरचे पावन आत्मने प्रिय पावन आत्मने ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಆತ್ಮದಾಹ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ पवित्रात्म्याच्या सत्यान भरच्याक दवरया पवित्रात्म्याक आमी आसा करूया पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन दी ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ್ಯಾಗುಲ ಮರಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಪರದ್ಗವ್ಯ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಆತ್ಮದ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ನೀಗಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಶಾತಮಿ ಉಬಾರಿ आणि पावनात्मने गाऊया पावनात्मने प्रिय पावनात्मने बस पवित्र आत्मा आमचेर ह्या वेळार देवता म्हजी सवकसाळ सुटका आमकां दिता बस पवित्र आत्मा आमचेर देवून दी म्हूण ह्या वेळार मागया ನಿನ್ನ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ
ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲ आत्मन मळे सुरिसी पडताळ्यान गावया पवित्र आत्मा आमचेर देवनी आमच्या मतीक कुडीक समकसाय फोव करून दी आमच्या मतीक समाधान दिवन दी आमची बेजाराई पयस करून दी आमची गंध सर्व पयस करून दी आमकां समकसाय दिवन दी मध्यदली दुबारा ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಮच्या माग्या पावनात्मने प्रिय पावनात्मने दुबारा ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ पवित्र आत्मा या वेळार आमच्या हर एकल्याचेर देवता आमकां हर एकल्याक समकसाय करिता आमची खंत बेसराय तो पयस करता हालेलुया 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 म्हणून गौरव मारिया हालेलुया 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 पवित्र आत्मा सक्रामेंताचे या सर्वांचे तुझे आशीर्वाद घाले तुझी खंत बेसराय पिडा शिडाचे पयस कर या वेळार तुझ्या मतींत आसची तुझ्या पायांत समर्पण दिले सर विनवण्यो दयेन स्वीकार कर तांणी मागले दिवन तांकां दी तुझ्या शक्तीन तांकां हर एकल्याक बर विविध विनवण्यो तांच्यो आसात हे आमच्या सर बाबा भयणीचेर काकुलकी दिश्ट तूं घाल तांकां सवकसाय तूं दी तांची खंत बेसराय तूं पयस कर मदीं समाधान तूं दी तूं जावन आसाय आमचो वैसानी गुण करूंक सकना तगतली चलीस पिडा तूं गुण करूंक शकताय आनी ह्याच पतीन हांगासर आसा आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर तुजी कृपेची देणी तुजी कृपेची बेसांव आमचेर घाल पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या स्वादीक जेसू ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद घेवच्याक आमी आसा तूं जावन आसाय दैवीक आशिर्वादांची सुखानांतली जर तुजे कृपेचे आशिर्वाद घेवच्याक ह्या वेळार आमी तुजे समकर दिंब्यार सरपडून आसाव तुजे संगातपणांत एक वर आमी कश्ट करसिले तुका आमचे मध्ये गाद स्वागत करून तुवें केल्ले बरेपणास उडास काडून तुका हरगा आराधन वगळा पटयली तुझ्या उतरा मारिफात आमकां तुवें केल्ले सर बरेपण आमी समजून घेतल्या आनी तुज्या उतराक आमी मान दिशे तुजे उतार बळवंत तुजे उतार सत्यवंत म्हणून आमी समजून घेतले त्या उतरा प्रमाणे जिवच्याक तुजो आदार आमी मागलो विविध पिडेन कश्टांच्या आणि कष्टांत असल्या सर्वां खातीर आमी तुजे लागीं विनंती केली तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे संगत रावच्याक आमच्या जिविताच्या हर एका पयना वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडच्याक आमी तुका उलो मारलो आनी ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार आसा आसता तुजे आशिर्वाद आमकां पवित्र करूं तुज्या आशिर्वादान पातकांचेर झुजोन जैते वन जावंक आमकां घटाय मेळूं
तुझ्या आशीर्वादानं खोटं देऊन सार फळाफळ घेऊ आणि तुझ्या प्रकाशाचे पडवे आमच्या संगी वस्ती करू. तुझ्या आशीर्वादान पातकी मनीस प्राजितादारनं तुझ्या तई पाठी उरतो आणि भक्तिवान मनीस आणखी चढ वर बेस्त जाऊ. तुझ्या आशीर्वादाच्या दैविक आशीर्वादाच्या कृपेन धर्म प्रचार करच्या अर्ये कल्यांक तुझी सुवार्थ बळान परगटून गठायाने आधार मिळवू आणि त्यांची उर्बा आणखी चढवून त्यांचे वामटी फळ मिळवू. तुझ्या आशीर्वादान ये मगळा सुमिया जेजू तरातरांच्या पिढ्यान गोष्टींच्या वळवळतल्या हांगासर घरांत आसच्या आसपत्रांनी आश्रयांत आसच्या सर्व भावा बहिणी सवकासाय मेळोवं. तुझे आशीर्वाद आमच्या भावार्थ भायर आसल्यांचे पडोवं आणि तुझी राज ह्या संवसारांत येवं आणि एकच हिंड आणि एकच गोळी जावन सगळे मनशाक तुझे काल एकवटान येवं. शिकी हे मगळा जेजू तुझ्या आशीर्वादाची कृपा आमच्या घरी एकल्याच्या वेळ आसून आमकां राखूं. आमच्या मुखल्यान आसून आमकां वाड दाखोवं. आमच्या फाटल्यान आसून आमची जतन घेवं. आमच्या पंदा आसून आमकां भद्राती दिवं. आमचे वयर आसून आमकां विशेव दिवं. बगळा जेजू तुझे उगडलेले हात तुझे उगडले बावळे आमकां विंगून धरून दीत. तुज्या मोगात हांव केदीस आमकां वेगळे जावंक सोडिनाका. तूं जियेताय राज वर्स चलयताय सासनाच्या सासनाक. Yehoda Sacramento Sastang naman koruya Kurvelya त्या रूपाबदला नव्यो रीती आधार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका ताळ्यार रसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता नमस्मी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विशेष सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडा सुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे दया आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिश्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तुझ्या बापा तळवाराच्या दाना पावला संगी वर्णिता तुका राया सर संसाराच्या वेद वर्तो तुझो वैभव खायता तुका बऱ्याची वाकंटात महिमा सूर्य चंद्रेन नको तू मोड करते सागो आय्या भेटुई भेटून तेपलान तुझ्या बापा तळपाराच्या वर्णिता तुका राया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. बघा भाव बहिणीनो, घुसपडेन भरलेल्या आधुनिक संवसारांत क्रिस्ताचे खरे आणि बरे सुवार्ते प्रगटणार जावच्याक हाची देवस्तुती आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. बघे सांजूचे वाच श्रीलंकाच्या गांवांत हांव भारताक येवन सुवार्ता प्रगट करणं आमकां हर एकल्यांक एक देख जावंक पावला. तर ताची देख आमी घेवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पवित्र स्नान मारिफात आमकां दिल्लें तें मिसांव खरेपणी करच्याक तो स्वामी आमकां हर एकल्यांक आदार आनी प्रेरण दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. जायते फावटी सुवार्ता प्रगट करूंक आमकां अवकाश मेळिल्ले ते आमी गळसिनातल्या खातीर देवालाकचें बोगसाणें मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोडान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्ता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, सांजूचे वाचाक परजळीत मागणी आनी दुबळी गायची जिणेची येवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याचे आनी दुबळी गायच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो क्रदेव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे तेच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलां म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथेक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी हांवूय नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्घां दितां. आमी एकामेकाक सोडून वेतना तुवें गळयल्लीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुरतो दोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. असो भावार्थ जसो तुजे आजे लोईसातय आनी तुजे आवय युनिसातय परजळटलो तसो तुजे थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासून हांव तुजे वयर हात दवरिल्ल्या वेळार
देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचे केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियूंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोमयाक आनी ताचो कैद जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजना. बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगट कश्टां वावटींत म्हजे सवें भागीदार जा. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सरपरजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. भूनिवासीनो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वाखाना. श्लोक. सरपरजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सरपरजांक सर्वेस्पराची विस्मितां कळया. परजां लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक फावो त्या गौरवान मान बगया. श्लोक. सरपरजांक सर्वेस्पराची विस्मितां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर्व परजांची न्याय नितिकाल तो जडती करतलो. श्लोक. सरपरजांक सर्वेस्पराची विस्मितां कळया. उद्गार. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गाचेर व्हडलें इनाम तुमकां तयार आसा. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी सोमयान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वखटां मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वानो जावं नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिगतना पयलें अशें सांगा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय आसा जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. तेच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक आपली मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसल्या पिडे सांगून करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा.
देवाचे उतार हे वाकणली तुका क्रिस्ता. एक प्रायस्त स्त्री तिची जिविताची पोट जोडूंक ल्हान व्यापार करनासली आनी तिचो व्यापार जावन आसलो घराघरांनी वचून सुवी सूत आनी बुतां विकचें. हें काम ती करनासली. अशें घरांतावन घरा वयता आसतना 2 वा ताच्याकी चड रस्ते सांगाता मेळचे कडेन खंयच्या रस्त्यार वेचे म्हणून तिका समजनातल्या वेळार तिचे लागीं एक दांडो आसलो आनी हो दांडो ती वाऱ्यार उडयतली आनी खंयच्या कुशीक दांडो घुंवता त्या कुशीक ती वेताली. पूण ती दांडो एकच फावटी उडोवन वाट धरचे बदलाक तो दांडो ती परत्यान परत्यान उडयताली. हें पळयल्लो एक तरणाटो तिचे लागीं सवाल करता, बाये तूं तुजो दांडो एका जागी चड फावटी उडोवन उपरांत फुडें वता तें कित्याक? ताका ती म्हणटा, हांवें उडयल्लो दांडो म्हाका वचूंक जाय त्या रस्त्यार घुंवन पडटा पर्यंत हांव उडयतां. मनीस तो दांडो पळयता आनी ही कितें करता म्हणून समजूंक शकना. मगाळे भावा भयणीनो, देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक विसवण केल्या आनी ती विसवण देवाच्या कुशे प्रकार देवाच्या मांडावळे प्रमाणे जावंक जाय. पूण ही स्त्री आपणाचे कुशे प्रकार आपणाक खंयसर वचोंक जाय त्या प्रकार तो दांडो उडयता आनी आपणाक समाधान भोगल्या वेळार मात्र त्या कुशीन ती वेता. मनीस आपल्याच्या जिवितांत विसवण करता आसतना देवाची कुशी योजना कितें म्हूण समजूनचे बदलाक आपणाक कितें पसंदायचें आपणाक कितें फायद्याचें म्हणून विसवंक फुडें समकता. देखूनच आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्याक घुसपडेन भरलेल्या ह्या आधुनीक संवसारांत देवाची कुशी जाणा जावन सर्गींचे राज विस्तारावचे देवाच्या शेताचे खरे आनी बरे वावुराडी जावंक आपोवणें दिता. जेजून आज 72 जाणांक मिसावांक धाडचे विशीं आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें. देवरा भयवे ज्ञानद आरंभ ही सगळीं आमी हर एकल्यांनी आयकल्या आनी आमच्या पुर्वजांनी आमकां हर एकल्यांक शिकयलां. देवाक आमी भिये जाय, तो आमकां शिक्षा दिता, तो आमचेर रागार जाता म्हणले सबार संदर्भांनी आमी आयकलां. तर देवाचें लक्षण कसलें जावन आसा? निर्गमन ग्रंथाक आमी गेल्या तर थंयसर निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 7 पर्यंत अशें म्हणटा, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोरो, 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पातकां हर एकल्यांची बक्षिता. म्हणजे देवाक आमी भियोवच्या की सडीत आमी देवाचो मोग करूंक जाय. सामान्य जावन सोराक पुलिसांक पळयत आसतना भेंड दिसता, तेच बरी पातक्याक देव म्हणटा आसतना भेंड दिसचें हें सहज जावन आसा. जर ह्या भियातावन आमी भायर येता आनी देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता म्हणून आमी समजता तर देवाचें राज विस्तारावंक आमकां हर एकल्यांक साध्य आसा. मगाळ भावा भयणीनो, मनीस विविध रितीने आपणाची बडायच उलयता. दकल्याक ग्रेस गायची, बुदवंतकायेची, अधिकाराची, सोबायेची आनी इतर जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्याक ह्या सर्वाच्या की सडीत मान आनी गौरव तेंची बडाय जावन आसा तो कुरिस. सांपावल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 14 हें सांगता, खुर्सा शिवाय
कसलीच बडाई आमकां हर एकल्यांक आसोंक नजो कित्याक क्रिस्ताक पाटलाव करचे आमी पाटलावदारी देखून आमच्या जिवितांत तो खुरीस मेळटलोच म्हणजे कश्ट दोगदोनी मेळटलीच आनी ही एक कश्ट दोगदोनी फुड करून आमी फुडें समकोंक आसा तो वेळ मात्र आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावनक जियोंक साध्य आसा सैतानाचें बळ मोडच्याक देवाच्या राजाचो सोजेर जावच्याक हाचे सुवार्थेंत आमकां हर एकल्यांक आपोवणें आसा 70 जणांक इंटर्नशीप थरपेती ती जेजू दिता शिसांनी जेजूक वचोंक आसच्या जाग्याक वचोंक आसा तांचे मिसांव नवेंच न्ही बगार जेजूचेंच आनी तें जावन आसता पिडेसांक गूण करचें सैतानाक धांवडावचें आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसार करचो पयल्या सुवातेर दुसऱ्या सुवातेर तांकां जेजू धाडटा आसतना एकल्याक धाडिना बगार दोगां सांगाता धाडटा कित्या खातीर जावन आसा दोग साक्षी एक संगती विशयांत एकेच रितीन सांगती जाल्यार ते सांगतात तें खरें रुजवात म्हूण जाता जुवांव सुवांजेल अध्याय 8 वाक्य 17 ते आमकां पळोवंक मेळटा जेजून आपणाची असर्यां बरे विंगड सुवातेर ह्या जाग्यार केल्ली न्ही बगार शिसांच्या समकर्तीं केल्ली जावन आसात आनी हे मिसांव फडकिरें न्ही खरें म्हणणो रुजवात दिवच्या खातीर दोगांक जेजू धाडटा आनी तिसऱ्या सुवातेर जेजूच्या मिसावांत आमी कोणूच एकसुरे न्ही देवाच्या राजांत वावर करचो मनीस खंडीत जावन एकसुरे जायनात चरित्रेंत आमी एक दिश्ट आमची कसयली तर थंयसर आमी पळयता कितलेशे मिशनरी आतांत कितेंच नासतना आतांत पयशे नासतना फलाण्या गांवांत हांव आयिल्ले पूण तांच्या मिसावांत एक वा आनी एक रितीन कोणी पुनी भेटता आनी तांकां सांगात मेळटा आनी अशें मिशनरी जावन आरंभ जाल्लें वावर आमी हर एकलो पळयता आनी चवथ्या सुवातेर बेळें धराळ आसा म्हणटा पूण वावराडी थोडेच जेजूच्या काळार लोक देवाच्या उतराक लावन येवन नाचलो सैतानाचें बळ विस्तारून आसले पिढे वरवीं लोक कश्ट जालो तांचे थंय अस्खद काय आसली धार्मीक रिती रिवाज्यो तांकां जडायच्यो जाल्ल्यो आनी असल्या संदर्भार ह्या लोकांक देवाची काकुळच आनी मोगाची ऊब दिवच्या खातीर शिसांक जेजू धाडटा आनी तांणी हो संदेश प्रसारूंक आसलो समाधान ह्या घराक देखून बगाळ बाबा भयणीनो जेजू आयचे सुवातेन सांगता वाटेर चिरी बुती ह्या वाणो कितें चोरी नाकात कित्याक शांतीचे आनी समाधानाचे राज प्रगट करूंक मिसांव करूंक वाणो बुती चिरी जेवण हे वस्तुरे कितेंच जायचें म्हणना बगार आमचे थंय शांती समाधान आसल्यार पुरो हेंच जावन आसलें जेजून त्या शिसांक दिवचो आदेश आनी पांचवें जावन आसा दोगदोनी खंडीत जावन तुमकां सुख आशिना सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांची चरित्र आमी वाचली जाल्यार ही पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्तान स्थापीत जावन मार्तिरांच्या रक्तान आनी सांतांच्या साक्रिफिसान उबी जाल्ली बळवंत ही पवित्र सभा जावन आसा देखूनच कश्ट दोगदोनी तुमकां मेळटली आनी ही कश्ट दोगदोनी तुमी स्विकार करूंक सदांच तयार आसूंक जाय क्रिस्ता खातीर ही क्रिस्त कश्ट दोगदोनी तुमी सोसूंक जाय आधुनीक संवसारार आमी दिश्ट घालीत तर राग द्वेष अत्याचार अनित असल्या ह्या संवसारांत जिवनचें आमकां हर एकल्यांक क्रिस्ताचें मिसांव प्रगट करचें तितलें सलिसायेचें न्ही बगार हें कश्टांचें पूण हें असाध्य न्ही हें साध्य जावन आसा हर एका सांता भक्तांनी हें केलां सांजुजे वासान पयसिल्ल्या गांवांत हांव श्रीलंकांत हांव येवन हांगासर तो येवन तेंच मिसांव आमकां हर एकल्यांक प्रगट केलां तर आमकां हें साध्य जावचें नांगी देवाच्या सत्तेचेर आमी पातयेवंक जाय आनी खुर्साचेर आमची दिश्ट आमी कोसोंक जाय तवळ खंडीत जावन हें करूंक साध्य आसा आनी परत आनी निमाणें जेजू तांकां आदेश दिता सैताना तें बळ मोडूंक जेजूस जावन आसा एक हातेर म्हणून जेजू तांकां सांगता शिसांनी जेजून दिल्लें मिसांव मोगान स्विकार केल्लें तवळ सैतान चलवालो
देवाक देखून सैतानाक धांवडांकू मंत्रा दांडे गरजनात मंत्रा सांगच्या कडेन आमी दवासे म्हणून गरजना बघा रे जेजूस आमचे थंय आसा तर सैतानाचें बोळ मोडूंक आमी शकता तर मगाळ भावा भयणीनो पवित्र स्नानाचे सक्रमेता मारिफात ती दोड्या मिसावांत आमकां हरी एकल्या भागीदार केला क्रिस्ताचें मिसांव परगट करची आमी हरी एकली हातेरां जावंक आसा ह्या आधुनीक संवसारांत कश्टांचे तरी असाध्य न्हय म्हणलें आमी चिंतूंक आसा आनी क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरून क्रिस्ताचेर आमची दिश्ट करून आमी गेल्या तर आमचे मिसांव आमी खरेपणी करूंक साध्य जाता आनी ह्या खातीर येवकरेस्तंतलो जेजू आमकां बळ जावन आसा येवकरेस्तंतलो जेजू आमकां धैर्य आनी घटाय दिता तसो जेजू ह्या वेळार ह्या आल्तारीर आजार जाता आसतना उपरांत त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करता आसतना क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जावन क्रिस्ताचे खरे मिशनरी जावन जिवनच्या कृपा मागया तितलेंच मात न्हय आसता आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत एक क्रिस्ताचे खरे पटलावदारी जावच्याक आमच्या कुटुंबांनी देव आपुणी फुलोवन येवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागता आसतना तोच स्वामी आमकां हरी एकल्यांक हे दिशेन आदार आनी प्रेरण दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमेन. आमी तुझ्या वेदी लागी बाबा बेटोंच्या काणी पत्की आमी तोंड भुरगी तुझी बाबा स्वीकार करी गाणी गे बापाई काणी कामची गे बापाई काणी कामची गे बापाई काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांजू जेवासन खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवी तुका भोवमान वाले हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी आपोवी जेवणां वांटो घेवं आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचता भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलो हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दळपरासो सर्वेस्पर तू सर्गानी
संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय बापा खरोच संभवीत तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरान सुसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवट सगुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आम्ही परगटता तुझ्या येड्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडा नगा सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सभेस्परा अख्ख्या संवसाराचे वीस जालेल्या तुझ्या पोई सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापांनी सगळ्या जाका आनी लायक बराबर तिका पेती मोगांत वाडे पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पडल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या पुणतळार विविध आशा घेवन विविध इरादा घेवन आयिल्ल्या सर भक्तिकांची दया कर म्हूण मागता अंकार मरिये देवाचे मये संगाती सांजुजे तिचो पती भगवन धर्मदूत भगवन जुजवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस अरे आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूर वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत्रेक दिल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकातांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाण तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण दोतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान मोनान तोरसून सरा सरा रिदा. चिंतेन सोबत्यान करणे तुका हांव वंदिता. स्वारी खेण्यान तुझ्या दादोशी कर म्हाका. अधिक देण्यान तुझ्या विश्वासी हांव तुका. रावता जेजुराया गायता तुजी महिमा. दाखय सदां तुजेर दया. रावता जेजुराया गायता तुजी महिमा. दाखय सदां तुजेर दया. सोम्या जेजुराया तुका सेवकत रेता. जेजू धन्या देवा तुका हांव लालेता. काळजान मोना तोरसून सदां सारा दिता. चिंतनेन सोबदान करणे तुका हांव वंदिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसता तुज्या पोन्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटां जिवची थान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळे शिकोवण्या देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसो. संभ्रामीक आशिर्वादा तुमची तकली तपागोयात. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवी शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं. आमेन.
शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमने चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावून तुमकां फावो करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पुणथळार सांजूचे वाज बापा थंय बरो वचून आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांचे काळजाचे अत्रेग सुफळ जावं दी म्हणून आमी मागता. आयचे हे पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस नियाळ चलोन वेरलो जावन आसा. बाब संतोष मिनेजस आमच्या खोडयाळ दियेसेजींत ताचो वावर अर्था बरीत रितीर आमकां हर एकल्याक जेजूक लागीं रावच्याक लागीं सरच्याक तांणी आदार दिला. पाद्र्याबानो सर भक्तिकांच्या तशें बाप रॉनी आनी म्हज्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी करचें तें मिसांव तुमी करच्या वावरा थळार देवाक मेचवाल्लें जावं दी म्हणून ह्या संदर्भी आमचें मागणें तुमच्या खातीर आमी बसयता. कुमसाराक संगातपण दिवचें फारंगी पेट कोवेंताच्या कापोचीन पाद्र्याबानो तुमच्या सेवेचो आभार आमी मानता. सांजूचे वाज बापा ओगळा पाणी देखून बसया. मुगाचनो हप्त्यामध्ये हांगासर सबार येतात तांचे त्या सवां बरोवन घालतात. हांवें वाचिचें म्हणून न्ही पण कितें बरोवन घाला जुजवाजा कळीत आसा. तरी की आमी हर एकलो एक ना एका गरजेन हांगासर येता. एकामेकाच्या गरजे खातीर आमी मागता आसतना देव आमची गरजय फावो करता म्हणलें मतीन धरून हांगासर सगळीं थोडी म्हाका समजतात थोडी त्या सवां म्हाका समजनात पण जुजवाजाक समजतात. आनी कितें पळय तांच्या जिवितान गरज आसा तें तो तांकां फावो करता म्हणल्या बरवशान हें सगळें ताच्याच पांयां तळी हांव ती दवरता. आनी हांगासर हांवें बरयल्यांत अर्गां बरेंपण लाभलें. आंगार पडिल्लें रिंग टायप एलर्जी जुजवाजाक हांगासर येवन मागलें गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. डिलिव्हरी नॉर्मल जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. सेमिस्टरांत बरें मार्क्स मेळाचे म्हणून ह्या पुणथळार येवन मागलें बरें मार्क्स मेळोन हांव पास जाल्या. भायल्या गांवांक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. कामाक वेच्या पयलें जुजवाजा कडेन मागोवन गेल्लो आनी बरें काम म्हाका लाभलां अर्गां. ते सवां काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक कॅनडाक एका कुटुंबान बऱ्यान पावच्याक जॉब प्रोसेसींग बेगीन जावन कामाचेर आशिर्वाद मागला. तंबाखू खावचें बापायन रावच्याक दूं मागता. मम्मीक डॅडीक मांयक बरी भलायकी मेळोवंक विजिटींग विजार गेल्ल्या न्हवऱ्याक बरें काम मेळोवंक भुरग्याक शिकल्लें मतीन दवरून परिक्षेंत बरें बरोवंक हर्दे पांयांच्यो गांठी पेंकाट बुजादूक गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल हार्टाची किडनीची पिडा गूण जावंक थायरॉयड पिडेथावन गूण जावंक एक्सिडेंटान बेंड जाल्ले पाटीचे हाड गूण जावन सारकें बसोंक जावच्याक 7 वर्साच्या पुताचें हट सुटोवन मोगान रावंक गोवाच्या कुटुंबाच्यांनी दिवची इजा कश्ट परिहार करूंक बऱ्या सैरिके खातीर चेड्या चेडवांनी सबार आनी मागला. ताप शेळ खोंकली गूण जावंक बऱ्या कामा खातीर सबार आनी मागला. MCA MSc डिग्री जाल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक कंपनींत कामांत बरें सांगातपण मेळोवंक काळजाच्या पिडे गांठी दूख गूण जावंक काजारी जोड्या मदें आसलो मनस्ताप बरो जावंक
परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबान वेळार गांवांक येवंक, भावा मदें आशिल्ले जाग्याचे समस्ये राजेन अखेर जावंक, रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, माय सुने मदलो मनस्ताप पयस सावन मोगान जियोवच्याक, जानवरांक आयिल्ली पिडा गूण जावंक, आमाल पियोणें पान सिगरेटी थावन सुटका मेळोवंक, न्हवरो सरोन 7 म्हयने जाल्यारय न्हवऱ्याच्या घरच्यांनी घराक भीक घालन हितलांत जावचें फोपाळ नाल्ल व्हरतात. 40 वर्सां तावन त्या जाग्यार काम करनाशिल्ल्या आमकां कांय दिनात. तांच्या मतीक उजवाड मेळोन आमकां मेळोवंक आसचें, तांणी दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड लाबोवंक एक कुटाम फाटल्या सबार तेंपां थावन मागता. जर्मनीत इंटर्नशीप काम जावंक, भास वेगळी शिकोवंक, मतीक उजवाड मेळच्याक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक, भावाचें काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, आंटीचें हार्ट ब्लॉक लिकेज गूण जावंक, 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षेंत शिकोवंक बरी मोत बरे मार्क्स काडूंक, जाग्याचें रेकॉर्ड 40 वर्सां आदीं घेतिल्ल्या बापून नांवार करून दिता म्हणलें ताणें वेगळी नांवार करून दिवच्याक ताच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, अंगविकला भुरग्याक चलोवंक जावच्याक घरचीं मागतात, घराक एक बरो जागो सिटींत मेळच्याक, पायल्स एलर्जी पेंकार्दो गूण जावंक, कुमकी जागो नांवार जावच्याक, पोटांतलें दूख हुलोप संपूर्ण गूण जावंक, रातीची बरी न्हीद येवच्याक, दोळ्यांचे दिश्ट सारके जावंक, बाळंटे नॉर्मल जावंक मागला, कान बंद जाल्ले गूण जावंक, प्रिपेरेटरी एग्जामांत बरे मार्क्स काडूंक, भायर पडिल्ली कानाची मुदी वेगळी मेळच्याक, हर्द्यांत उदेल्लें फोड सामान जावंक, भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक, परगांवांत आशिल्ल्याक बरें काम मेळोवंक, घरचें रेजिस्ट्रेशन वेगळीं जावंक, आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या सांबाळाची कामांची विजा मेळोवंक, मिसां वावर करच्या याजकाक डस्ट एलर्जी गांठी गूण जावंक, सरकारी काम मेळोवंक आशिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, कॅन्सर HIV पिडेस्ताक बरी भलायकी पिडा सोंसूंक आदार मेळच्याक, कुटुंबांत बिझनेसांतले प्रॉब्लम सॉल्व जावंक, ॲक्सिडेंट जावन सर्जरी जाल्लो पांय बेगीनच बरो जावंक, कुटुंबांत समाधान संतोश राज करूंक, पडोवन पांयांक जाल्लो मार वेगळी गूण जावंक, ह्या सर ते सवां खातीर आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारल्यार आमी मागता म्हण बसयल्ल्या समेस्तांचो उडास काडया. ह्या पुणथळार हांगासर येवन फातयेन आनी विश्वासान मागल्ल्यांक हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी. ह्या पुणथळार संपरो पाद्र्याबांनी ह्या इतर मनशांनी हांगासर कुमक केला, आदार दिला, दान दिला, ह्या समेस्तांक जुजेवाज बाप ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या दिसांनी हप्त्या मदें वर्सां मदें ह्या पुणथळार येवन बरें मागोवन बरें आशेवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप बरें मागोवन दिता म्हणल्यार त्या पातयेन हर एकलो आमी दिमी घालया. हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकाच्या एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. आमकां हर एकल्याक आमची गरज सुफळ जावं दी म्हणून एक आमच्या पायक नामान मरियानंद बापा हात वयर घालून एकामेका खातीर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तशें आमची नेमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वयल्यान ते आमकां निवारावे. नमान मरिये कृपेर करुले समी तुजे सुगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पावल तुज्या कुशीचे जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बाप्यार खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडयेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिसा दीत सदा आनी सदा सर्वता आमीन. नोवेनांक आमकां तांगता तर दिंबी घालया कित्याक जुजेवाजाचें बरेंपण ताणें दिंबयेर जोडिल्लें तें उडास दवरूंक आसा. आमकां तांकां नंतर बसया पूण दिंबी घालून मागल्लें आमकां मेळटा म्हणले विश्वास आमी धरया. Bhagavan जुजेवाजाची लदेन
Samia kakul tamchi kar, म्या काकोल तामची कर Krista kakul tamchi kar, सा काकोल तामची कर Krista ai kam kam, सा एकम का Krista dain ai kam kam, सा दयान एकम का Sargicha dewa bapa, काकोल तामची कर dewa puta samsaracha tarakam, काकोल तामची कर dewa pavitratmya, काकोल तामची कर Santissima Tridanti Ekas Deva, काकोल तामची कर गोंयच्या बेनेवलेंट जल्मल्ल्या सांजेचे वास बापा, काकोल तामची कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर दुबळी गायची जिने जियोंचो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसाव काम केल्ल्या सांजेचे वास बापा, आमची विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरलेल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावलेल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर मोर्यमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोर्यमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर भिकाऱ्यांच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जीव केल्ल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोर्यमायेचो मोग आमच्या काळसांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर कश्टांत संपडलेल्याच्या गडसांत पावोन तांकां बुजयल्ल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैर्यान सोंसल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजेचे वास बापा, बापा विनंती कर भावार्थ संडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवाची हाडूंक पसारलेल्या सांजेचे वास बापा, मापासो विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, गोसम काय समिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयान एकम काय समिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकोल तामची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजेचे वाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीता देवाची बेसावा आमकां वणटीत आसाय. तुझ्या जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलशाक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजेचे वाज देवाच्या मोगान तुवें काळीज करतले तुज्या जिणेंत देवास अपार मीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजार लोकांक वणच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायल्ल्या चडशी तूं धांवलय तांकां जिविताचे उतार परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा चडशी हाडली. हे विसाव करतना तुका पुरारसन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळसांनी करलत घाल. देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळसां उर्बेस्त कर. पेलाच्या बाच्या विशयंत चिंतूंक आमकां शिकय. सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गडसांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिपात शिकयलें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोश केलोय. आज सर्गारासांत देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोवाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्ताचेर घालून आसाय. आमचे जिवान तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंत कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गडसांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या आमच्या गडसा पासत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्यो गडसो सांजेचे वाज मरिपात देवा मुखार आमी थोबोरया.
सांजेचे वाज देवाच्या मुखार उबें घेतावन केदेस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर्व पासातावन आमकां राखून व्हर भावार्थांक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचे भाग आमकां मेळ्ळेशें कर आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिढे कष्टाक आनी अडचणेक संपडलेल्या तुजे थंय तुजें काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवाका सांजू जेवासान आपले जिनिये आनी मरणान जायतीं अजापां करून दीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडलीं. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतरे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. हा सांजू जेवा सज्जा नवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू जेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजू जेवा सर्गींच्या राजान बापाचे एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुखोर जोडून सासना संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी त्यास सोडवून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे आसूं. आमेन. सांजुचे वास बापा ओकला परिणाम तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न साडे नाका जेजू सोकरो तुझी सालोय संदेश तासो प्रसार केलोय विघ्नान वारा कष्टारी दुखा दुबल्या दत्ता मोगा आदर तो वेंदिलो सांजू सेवास बापा दुखला पाणी मागतोका मागून दे बापा विघ्ना साडे नाका. सर्गीच्या वाटेन चलोवन शिक हातक साडून आदार लाभय जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोवन जगमगून दी कृपा सांजू सेवास बापा ओगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्ना साडे नाका जुजवास बापा मागता बेसा
फोड करून मोगामीचा देवाचे कुशे आम्ही कालजावच्या दैवी कृपा मागून दे मुलाले माता सांजूचे वास बापा ओगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा साडी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार मुरी आशीर्वाद देवांका सांजू जेवास बाप्पा बगेन वर्ष चक्रुवे निवार आमच्या आमच्या दिसपानाचे पप्पाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.